गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन CRZ 2011 अधिसुचोवणी काडून संबंधीत लोकांबरोबर 7 तारखेक जाहीर सुनावणी दवरिल्ली. त्या प्रमाण GCZMA आनी NCSMान गोंयच्या आमदारांक गोंय विधानसभा संकुलान CRZ अधिसुचोवणेचेर प्रदर्शन दवरिल्लें. गोंया खातीर तांणी तयार केल्लो CRZ अहवाल चुकीचो आशिल्ल्यान तांणी दवरिल्ली जाहीर सुनावणी रद्द करची. तशेंच गोंयचो हो अहवाल परतून गोंय सरकाराच्या प्रशासनाक घेवन करचो. गोंयची परिस्थिती हेर राज्यां परस वेगळी आसा, अशें पर्यावरण खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान CRZ प्रदर्शना उपरांत NCZMाचो संचालक डॉ. रमेश रामचंद्र आनी गोंय पर्यावरणाचो संचालक रवी झा बरोबर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत जाहीर केला. तशेंच हो प्लॅन रद्द करून परतून नवो प्लॅन तयार करचो अशी मागणी पर्यावरण मंत्र्या कडेन पत्रांतल्यान करतलो अशें जाहीर केलां. इंटरप्रिटेशन जे लॉचे आशिल्ले तेणी एक भशेचे घेतले आनी म्हाका कळयलें की तांकां परतून ते सांगताले आनी ते करनासले. कित्याक तेंचे भशेन ते म्हणटाले की जे मॅनग्रुव्ज येयले म्हणजे थंय उदक येयलें. आतां उदक येयलें आनी थंय मॅनग्रुव्ज जाले. उदक कसलें खारें उदक येयलें आनी मॅनग्रुव्ज जाले म्हूण ती हायटायड लायन जाता अशें तेंचें इंटरप्रिटेशन आशिल्लें. पूण म्हाज्या इंटरप्रिटेशनान आमचे टिमीचें इंटरप्रिटेशन आशिल्लें की जे खारें उदक येयलें पूण मॅनग्रुव्ज जायना. आमी गोंयकार 5 वर्सां व 50 वर्सां पयलीं व 100 वर्सां व 200 वर्सां पयलीं मॅनग्रुव्ज आमकां दोन एक पयलीं शेतान आमी पीक काडटाले आमी परतून मागीर आनी एक पीक नुस्त्याचें काडटाले आनी ताका लागून आमकां बंद आशिल्ले, आमकां स्लूज गेट आशिल्ल्यो. दीस वॉज वन ऑफ आवर थिंग. ताका म्हाका दिसता आमच्या मनशांनी एक्सप्लेन केल्लें तांकां कळूंक ना. ते परतून सांगताले. आतां इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड गोवन्स इट इज डिसायडेड that the environmental minister of the state of Goa, I will write to GCDMA that the plan which is uploaded is not satisfactory and you will please submit back to the NCSM and restudy and bring it back to us. So the public hearing fixed on 7th will be postponed by the director of environment. Secondly, what has happened is I will explain to you. हे प्रॉब्लेम जावपाक कारण कितें. आतां हांव तुमकां एक प्लॅन दाखयता. जेन्ना एनवायरमेंट प्लॅन जेन्ना जालो, हाव इट केम टू एक्झिस्टन्स. पयलीं विथ रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद बाब, आय विल गो हेड. प्लॅन जालो की 1986 पार्लिमेंटान बील पास करपाचो जेन्ना सुवाळो येयलो की खंय तरी एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी तेन्ना पार्लिमेंटान युनिवर्सली पास केले आनी मागीर स्टेटीन 20 states or 30 states it has to come back and go back. ते सगळे पास केले आनी मागीर तो एनवायरमेंटाचो लॉ पास जालो. 1991 एनवायरमेंट लॉ पास जालो. पूण अनफॉर्च्युनेटली जेन्ना पास जालो तेन्ना 96 गोंयचे गव्हर्मेंटान हो प्लॅन दिलो आनी हे प्लॅना भितर तुमी पळोवपाक गेले हे आतां आमकां ब्लेम करता पळय थोडे लोक. तुका पळय हें दाखयता तेजी स्केल पळय. ही आतां एनवायरमेंटल प्लॅन 1:10,000 CZMP तेन्ना CZMP म्हणटाले. तो हो प्लॅन पळय हांगा म्हजे कडेन आसा. ताका कांयच ना, फक्त तांकां 200 मिटर बरयला, 500 मिटर सर्वे नंबर ना, कांय ना आनी हो बेस मॅप जालो 96चो आनी हो बेस मॅप जावन परतून 2011 परतून करपाक जाय आशिल्लो, तो करूं ना. म्हूण आमचे आज गोंयकार सफर जाता बिकॉज ऑफ नॉन फंक्शनींग ऑफ दोज गव्हर्मेंट्स ऑफ 96 and 2011. हांव तेजे कोणाचे गव्हर्मेंट आसा म्हाका खबर ना. हाझार्ड लायन डिमार्केशन जे आज थोडेशे NGO घेवन बसल्या, हाझार्ड लायन डिमार्केशन करपाक जाय. आतां 2019 म्हाका दिसता 2011 करपाकूच पडटलो. 2019 ते आतां गरज ना. इट इज नॉट पार्ट ऑफ द GCDMA प्लॅन. इट इज अ एरिया विच विल बी मार्क्ड जस्ट बिकॉज केन्ना सुनामी जाली जाल्यार अप टू वीच पॉयंट द सुनामी कॅन गो. ती मॅनेजमेंट करपाक ती लायन जाय. ही लायन जर मार्क करपाची जी आसा हाझार्ड लायन ती प्लॅनाक मार्क करतले outside that. It is not compulsory to be marked. Correct, sir? Yeah. It is not compulsory. It is not to be implemented. It is only to make disaster management effective, that in case खंय तरी सुनामी गोंयान जाली जाल्यार अप टू वीच पॉयंट वयतलो तो पॉयंट मागपाक ती हाझार्डस लायन आसता. इट इज नॉट फॉर खंय तरी घरां बांदपाक वा घराचें कितें करपाक. इट इज नॉट दॅट पार्ट ऑफ इट. तिसरी गोष्ट जी आसा, पूण हांव एकूच क्लॅरिफाय सोदता दॅट प्लिंथ एरिया जी आतां DSLरान सर्वे मार्क केले 1970s आनी ती आतांची प्लिंथ एरिया आसा ती सारकी ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा.
पूण खंय तरी आमी कंप्लीट करपाक जाय आनी कंप्लीट करपाक जाय तेन्ना ही जी मार्किंग लायन जो आतां एका खंयचे घराचेर वा खंयचे हेजेर ना म्हणजे खंयचे घर हेजे लायनी खातीर मोडटले हेजेर ना लोकांनी जर डॉक्युमेंट दिले आतां तितून डॉक्युमेंट कसले दिवपाक जाय पंचायतीन जर स्वता स्टॅम्प करून दिले की खंय तरी हें घर 1991 पयलीं आशिल्लें आनी प्लॅन एप्रूव करून दिलो की हें आज एफिडेवीट दिलें जाल्यार सीसीडीएम एक्सेप्ट करता म्हाका दिसता आज पंचायत बॉडी सगळे दिना मागीर हें आतां ही प्रॉब्लम जाल्लें आसा चवथी गोश्ट जी आसा ही जी classification of CRZ line in the state of Goa is required for NCSM for a delineation of the CRZ line. आणि ही CRZ line आता गोंयान कितें जाता म्हाका सांग गोंयानूच देशभरूच जाता आसतलें जे कोस्ट लायन आसा तितून कितें जाता की सिजनान जेन्ना पावस ना तेन्ना 2 मीटर लायन सिसवर जो आसा तो वाडटा आनी पावसान उदक भितर येवन ती माती घेवन वयता 1.5 मीटर वा 2 मीटर आनी लास्टा एवरी इयर जे आमचे म्हाका सायंटिस्टूय सांगतलो एवरी इयर 30 सेंटीमिटर्स 20 सेंटीमिटर्स हाफ मिटर आमचो कोस्ट काबा जायत वयता एवरी इयर आतां हो प्लॅन केल्लो केन्ना आतां कितलो कोस्ट एवरी इयर जर जालो ही सायंटिफीक स्टडी आसा तेन्ना हांव लोकां कडेन मागता लोकांचे सेंटिमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आतां येयलो तोय उलयतलो पूण लोकांचे सेंटिमेंट क्लॅरिफाय एज एनवायरमेंट मिनिस्टर आय एम गोइंग टू रायट टू GCDMA that the plan is not satisfactory. Let them write back to NCSM that this plan we are withdrawing from the websites and we are giving you back to study. Whatever precautions, whatever apprehensions has been removed in this first public consultation of the MLAs and the ministers of this government, including myself, including my chief minister, is first you address it to us and then we will put it into public domain. But let us understand की आमी गोंयकाराक भावाकडे मागता की कोणूय जर आज आमचो चीफ मिनिस्टर आमी इज एक्सेसिबल पब्लीक पूण हांव आनी आमचो चीफ मिनिस्टर जो आसा हांव ही लोकांक सांगूंक सोदता वी वील फायंड प्रॉपर सोल्युशन वील कम विथ द प्लॅन ऑफ 2011 वील ऑल्सो कम विथ द प्लॅन ऑफ 2019 इज फास्ट एज पॉसिबल सो दॅट द पीपल ऑफ गोवा खंय तरी लोकांचे गोंयचे लोक सफर जावचे ना अशे भितर आमच्या चीफ मिनिस्टराचे आमकां जाय जाल्यार आमी सेंटराक वचोन आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन उलोवन ह्यो गोश्टी आमी सॉर्ट आउट करतले इतलें आश्वासन हांव दिवंक सोदतां आनी ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा आनी ते सायटीर वयचे थंय कोणाची कितें डिफिकल्टी आसा ती नोट करची आनी GCDMA वचून कंप्लेन करची आनी तेजी कंप्लेन करतरी रिसीव स्टॅम्प करून म्हाजे कडेन दिवची अशी हांव लोकां कडेन आनी CMA कडेन दिवची अशी विनंती करता हो प्लॅन गोंया आनी गोंयकारा खातीर अत्यंत गरजेचो आसा.